जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 11 वोळ 1 ते 40-5. बेतानियेचो लाजार नावाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. मारिया आनी तिची भयण मार्ता त्याच गांवच्यो आसल्यो. सोमयाक पोरमोळी तेलान माखलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसले ती मारिया ही. तिचो भाव लाजार बरो नासलो. देखून भयणींनी जेजूक सांगून धाडले, सोमया, तुजो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडीन तो मरचो ना. ती देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताकूय मोहिमा मेळटली. मार्ता तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तरी पूण तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली तेन्ना आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनीक एक पावट जुडेयांत वचुया. शिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी, निकतेच पोरयान जुडेव तुका फातराव करताले आनी तूं परत थंय वेताय. जेजून परतिपाळ केलो, एका दिसाक 12 तास आसात की ना. दिसाची चलतात तांचे पांय आड्डोल नात, कित्याक ती ह्या संवसाराचो उजवाड पळयतात. पूण कोण रातची चलतात जाल्यार तांचे पांय आड्डोलतात, कित्याक तांकां उजवाड ना. अशें उलोवन जातोच ताणें तांकां म्हणलें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी ताका सांगलें, सोमया, तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मेलो आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत कुशाल जाता, कित्याक आतां तुमचो भावार्थ गोठ जातलो. पूण चलया, तांचेशी वचुया. जोडलो म्हणलोल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हणलें, आमी वचुया, ताचे बरोबर आमी मरुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधीन घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें. बेतानिया जेरुसाल्याक लागींच आसली, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायतीं जुडेकारां मार्ताक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सोमया, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतिपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात ती सासनाक मरची नात. हो भावार्थ आसा मो तुका? तिणें ताका म्हणलें, होय सोमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. अशें म्हणटच ती आपले भयणी मारयेक आपोवंक गेली आनी तिका कुशीन भरून म्हणलें, गुरुजी हांगा आसा आनी तुका आपयता. हें आयकून ती रोकडीच उठली आनी ताचे सोरशें गेली. जेजू अजून ग्रामांत पावूंक नासलो, पूण मार्ता ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तिका घरांत बुजवण दितालीं तीं जुडेकारां. मारिया बेगीनच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती समाधी सोरशें रोडूंक वेता म्हूण चिंतून तिचे फाटल्यान गेली. जेजू आसलो थंय पावतोच ताका पळोवन मारिया ताच्या पांयां पडली. तिणें म्हणलें, सोमया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारिया रोडटाली ती आनी तिचे सांगाती आयिल्लीं ती जुडेकारां रोडटालीं ती पळोवन जेजू भोव कळवळ्ळो आनी सगलोच तडतरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? तांणी ताका सांगलें, सोमया, ये आनी पळय. जेजूक रडूंक आयलें. देखून जुडेकारांनी म्हणलें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग करी.
पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, हाणें न्हय रे, कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मोर्नांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान सगळोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो. ती एक डोल आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हळें, फातर कुशीन काडात. मार्तान मेल्ल्याचे भयणीन ताका म्हळें, सोम्या, आतां ताका घाण मारतली, ताका 4 दीस जाले. जेजून तिका सांगलें, तूं बाबार दर्शी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटच ताणी फातर कुशीन काडली. तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हळें, बापा, म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका दिनवासतां. म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणो आसलो. पूण भोंवतणी आसलोल्या लोकां पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी भावार्थ दवरचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणल्या उपरांत तो व्हडल्यान असो आड्डलो, लाजार, भायर सर. मेलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाल्यांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान धांपलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचूं दी. ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुडेकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ देवलो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.